नमस्कार. आयच्या रिपोर्टर्स अपडेटीक तुमकां सगळ्यांक येवकार. दर दीस आमी एक्सरसाइज करतात एकाच कारणाक लागून की तुमच्या वाठारात कितें चलना हें तुमकां कळचें आनी तें पळोवपा खातीर बेश्टेच तुमकां घरांतल्यान भायर सरची पडची न्ही. आनी दर दिसाक आमचे रिपोर्टर्स एकच अपील करतात तुमचे कडेन की कितेंय जावं तुमी घरांतल्यान भायर सरनाकात. आमी भायर सरून कितें चलता तें तुमकां सांगतात. तुमची इश्यूज आहा ते सरकारा म्हऱ्या पावयतात, सोडोवन घेतात. तुम्ही घरा रावात हें सगळ्यांत चड महत्वाचें. म्हजे कडेन रिपोर्टर आसा आमचे. हांव आज पयली जी अपडेट आसा हेल्थाच्या बाबतींत ती आज फोंड्या आसा. सो फोंडेचे आमचे विवेक प्रभू आसा आमचे बरोबर. विवेक, कितें आहा अपडेट तुजे कडेन? आनीक कितें दिसता की 2-3 इश्यू तुजे तकले आसात, सो विल गो वन बाय वन. हेल्था वयल्यान सुरवात करया. प्रमोद, पहिली गजाल म्हणल्यार एक बरी गोष्ट जी आमचे मस्त हेल्थ मिनिस्टरान आणि आमच्या सीएमान केल्या की कोविड टेस्टिंग मशीन इन्स्टॉल केल्ले आहा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान. आणि जेणे करून जी ब्लड सॅम्पलां काडून सस्पेक्ट आहा तेंची सॅम्पलां काडून जी पुण्याक धाडटाले आणि ते 4 दीस 5 दिसांचो जो जे कितें आहा ते रिजल्ट येतालो ते आतां जवळजवळ 1 hour 45 minutes म्हणजे जवळजवळ 2 वरां भितर तो कितें आहा तो रिजल्ट हांगाच कळटलो. पण हांगासर तांणी एक सांगलां की सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान पेशंट घेवचे ना, पण गोंया भितर अशी तीन कडेन, एक अजेलो आणि एक जीएमसी आणि एक फोंड्या, खंयचेय समज जर सॅम्पल हांगासर आयले जाल्यार ते फक्त सॅम्पल चेक केले वतले म्हणून. आणि एट अ टायम 2 सॅम्पलां म्हणल्यार 2 मशिनां असल्या कारणान 2 सॅम्पलां चेक केली वतली आणि तेजेर जो रिजल्ट आसा म्हणजे तो रोखडोच कळटलो नेगेटिव्ह काय पॉझिटिव्ह पेशंट आहा तो. तीन कडेन म्हणटा खंय खंय आसतली फॅसिलिटी? एक अजेलो हॉस्पिटल म्हापसा, एक जेएमसी आणि आमचे हांगा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फोंडा. ओके. सो 3 कडेन ह्यो फॅसिलिटी आसल्यो. आज म्हाका दिसता रवी नायकान बी ताजें इन्स्पेक्शन केलें. आनीक कितें पळोवपा मेळ्ळें थंय इन्स्पेक्शन करतना? MLA फोंडेचे रवी नायक हे मुद्दाम थंय आयिल्ले आणि मेडिकल सुप्रिंटंडंट विकास कुवेलकर आशिल्लो आणि जो मशीन जे इन्स्टॉल केले तेणे आमकां सगळी म्हायती दिली. मी कशा पद्दतीन तें मशीन वर्कआउट जातलें ही सगळी म्हायती दिल्ली आसा. आणि जे मशीन हे वर्कआउट ज्या हितूर जातलें स्पेशल ताका रूम आसा आणि त्या रूमान कोण वचपाक शकना आणि जी टीम आहा तेंची 5-6 जाणांची तीच ह्या मशिनाचें सगळें ऑपरेशन ते ऑपरेट करतली ताका. म्हळ्यार ह्या पद्दतीन एक सेपरेट रूम करून ताका ते हे केल्लें आसा. सगळें शिस्तबद्द तेजी सगळी फूल तयारी केल्ली आसा. फूल तयारी केल्ली आहा. दुसरो जो इश्यू आहा तो म्हाका दिसता हॉर्टिकल्चराचो आनी शेतकारांचो. तो कितें इश्यू नेमको आनीक ताजेर सुटावो कसो जावपाक शकता? जेन्ना पळय गोंयान प्रमोद लॉकडावन जालें न्ही तेन्ना भाजयेक लागून खूब क्रायसीस जाले. भाजी मेळनाहली. सो लोक कितें करपाक लागले, लोकल सामगेले आतां निरंकाल, बेतोड्या जावं अक्षय ह्या सायडीन जे भाजीले येताली तांबडी भाजी, लोक थंयच धांवपाक लागले की भाजी जाय म्हणून. सो जेन्ना मागीर रोखडेच एक 2-3 दिसांनी जेन्ना लॉकडावन काडलो तेन्ना भायल्यान गाडयो येवपाक लागल्यो भाजयेच्यो आणि म्हाका दिसता भाजी खूब प्रमाणान येवपाक लागली. आणि आमचे म्हाका दिसता गोंयान आणि फोंड्या वाठारान जावं ते भाजी पिकोवपी आसलेले जेंच्यांनी हालींच म्हाका दिसता गाजर जावं कॅबेज हे व्हड्या प्रमाणान पीक काडून पयलेच फावट म्हाका दिसता ते हॉर्टिकल्चरान तांकां सपोर्ट करून तेंच्यांनी हे पीक हे गोंयभर डिस्ट्रिब्यूट जाल्लें. पण आतां अचानक कितें जालां की जाल्या उपरांत तेंच्यांनी मिरचीची लागवड केल्या आणि खूब प्रमाणात मिरची लागल्या. पण आतां 2 दिसूच जाली तेंची मिरची हॉर्टिकल्चरान घेतली आणि आता अकस्मात बंद केली. सो तेंचेर आता असो एक आकार येयला की मिरची डे बाय डे आता लागत आहा. आणि पण ही समज जर मिरची मार्केटान वचना जाल्यार तांकां दिसाक 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख अशे लॉस जातले. तेन्ना गोंयचे शेतकारांनी कोणाकडे वचपाचे. आणि त्याच बरोबर जे मायनिंग बंद जाल्ल्या कारणान काही जे मायनिंगार जावं हे आसा ते लोक ह्या बिझनेसा कडेन वळले. म्हणल्यार शेत करपाक जावं मिरची लागवड करुया आनी कितें करुया. सो तांकां हेजेर मातसो खूब इफेक्ट जातलो जर समज जर हॉर्टिकल्चरान तेंची भाजी घेतली ना जाल्यार. पण म्हाका एक गजाल सांग, बंद कित्याक केलें हॉर्टिकल्चरान? बंद करपा फाटलें कारण कितें? प्रमोद, जी पळय भाजी घेतना भायल्यान जी भाजी येवपाक लागली तेन्ना ती इतली भाजी येवपाक लागली की तेंच्यांनी म्हाका दिसता ती मिरची आनी ताका कंट्रोल कांयच ना. सो एक तेजेर म्हाका दिसता एक हें जावपाक जाय आसलें की हांगासर भाजी कितली आसा आमची गोंयान
आणि भायली भाजी कितली मागोवची हॉर्टिकल्चरान हेजेर कांयच म्हाका दिसता तेंचो प्लॅन जाल्लो ना. तेका लागून भायली भाजी येता आणि ही भाजी हांगाच पडून आसा. सो हो प्रॉब्लेम तेका लागून जाला. सो गोंय जे आमी म्हणटात की भाजयेच्या बाबतीत सेल्फ रिलायंट जावपाक जाय. स्वताचे स्व-अवलंबीतच आसपाक जाय, परावलंबी आसपाक जायना. म्हाका दिसता त्या दृश्टींतल्यान आमच्या थळाव्या शेतकारांक उर्बा दिवप हें खूब महत्वाचें आनी ते हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन चड बरे तरेन करपाक शकता. आनी म्हाका दिसता ताजोच एक भाग म्हणून आज जी समस्या आयल्या त्या समस्ये कडेन समस्या म्हूण पळोवयात, पण त्याच बरोबर एक ऑपॉर्च्युनिटी म्हूण पळोवया आनी तातूंतल्यान खंय तरी गोंयच्या शेतकाराक उर्बा मेळची ह्या दृश्टींतल्यान प्रयत्न जावचे. बरोबर न्ही विवेक? हय, प्रमोद सारकें. तर शेतकाराक कितें म्हणटात की तांकां प्रायोरिटी दिवची म्हणून? हय, तांकां प्रायोरिटी दिवची म्हणल्यार कित्याक आतांच ते नवीन हितूर बिझनेसान भितर सरल्या म्हणल्यार आतां खंय तरी ते पीक लागपाक लागलें. तांकां उमेद येयल्या की हें पीक आमचें हॉर्टिकल्चर घेतलें आनी गोंया भितरच आमची भाजी खपतली तांकां कितें तरी मेळटलें. आनी अशेंय न्ही की तेंच्यांनी हें आतां केलां सुरू ते पयशे लोन बीन काडून तेंच्यांनी ते हें केलां, भाजी बिजी लायिल्ली आसा. सो मिरची आसा, मागीर कॅबेज आसा, जावं गाजर आसा, टमाट हें सगळें आतां आमच्या गोंयांत जावपाक लागलां. पण हेका फक्त प्रोत्साहन दिवपाक जाय. सरकारान खंय तरी तांकां पाठबळ दिवपाची गरज आसा. गरज आसा. एक आनी कितें आसा फोंड्या सावन ऑर आय कॅन मूव अहेड? ना, ओके. आतापर्यंतची ही अपडेट अपडेट आयची आसा. प्रमोद. ओके, आमच्या बरोबर लौकीक शिलकर आसा, आमचो चीफ रिपोर्टर. सो लौकीक, व्हॉट इज द अपडेट टुडे? लौकीक सांग. ओके. या. प्रमोद, पयलीं हांव ते फोंडेच्याच विवेकाचे कंटिन्यू करता, जी हे रॅपीड टेस्टिंग सिस्टम तेंच्यांनी फोंड्या बसयल्या. मागीर दुसरी आहा ती म्हापसा आसतली आनी तिसरी मडगांव आसपाक जाय, कित्याक जीएमसीन ऑलरेडी तेंची वायरोलॉजी लॅब आहा. सो तिसरी आहा ती जीएमसी बदला एक वेळ मडगांव आसपाक शकता. आनी दुसरी गजाल थंय रॅपीड टेस्टिंग जातलें. म्हणजे रिजल्ट फास्ट येतलो, पण तो रिजल्ट फायनल घेतलो गेलो वयचो ना. ते रिजल्टान ते रॅपीड टेस्टिंगान जर कोणी पॉझिटिव्ह सांपडटा जाल्यार तेजी वायरोलॉजी लॅबान सेपरेट सारकी कन्फर्म अशी टेस्ट जातली. तो एक स्टार्टिंग जे फिल्डार आमी टेस्ट करता पळय ते टायप कशें टेस्टिंग आसतलें. तितून जर सिम्पटम्स मेळ्ळे, तितून जर पॉझिटिव्ह सांपडले जाल्यार परत कन्फर्मेटरी टेस्ट परत जीएमसीन वायरोलॉजी लॅबान प्रॉपर घेवची पडटली, अशें आसतलें तें. दुसरे थंय सॅम्पलां कलेक्ट करून गेले वयतली, थंय पेशंटांक बी व्हरचें ना, तें विवेकान सांगलां. दुसरे भाजयेचो जसो प्रश्न विवेकान आमचे गोंयकार भाजयेचो काडलो, तशें आयज आमचो रिपोर्टर विश्वनाथ नेने हेणी जे काजूचे पीक काडटा तेंचेर तांकां मेळ्ळो, तेंचेर स्टोरी केल्या. तेंचो तसोच प्रॉब्लेम आहा. काजूचो दर जो किलाक 100 रुपया वयर आसतालो सदांच, आनी तेका गव्हर्मेंटान मिनिमम रेट घातला तो 90 रुपया किलो. म्हणजे तेजे सकयल जायत जाल्यार वयलो 90 रुपया पर्यंतचे हे सपोर्ट प्रायस गव्हर्मेंट बेर करता, पण केन्ना तो शेतकारांक घेवचो पडलो ना सपोर्ट प्रायस. सदांच 90 रुपया वयरूच आसताले काजू. हय, सो तो सपोर्ट प्रायस केन्ना गव्हर्मेंटाक बेर करचो पडलो ना. पण आतां अशी शेतकऱ्यांची परिस्थिती, काजू रेडी जाल्यार चड दीस दवरल्यो न्हू, तेंचें वजनूय देंवता, सुकोवन तेंचें वजन देंवता आनी शेतकार तेजे पयशे लूज करता. कोण घेवपाक रेडी ना म्हणटा ते फॅक्टरीवाले थोडे फुडें येवना, कोण घेवपाक सोदता ते परिस्थितीचो चान्स मारून ते कमी रेटीन घेवपाक सोदता. मेन जो घेवपी गोंयान आसता तो बागायतदार, तेणी अजून स्टार्ट केल्ले ना. म्हणजे सांजपर्यंत आमकां एक वेळ बागायतदाराचे नरेन सावयकार मेळटले, म्हणजे नेने ताका कॉन्टॅक्ट करतालो. मागीर अपडेट मेळटली ते कितें करतले ते. तेंचें अजून डिसिजन जाल्लें ना, ती एक गजाल जाली. दुसरें हांव आतां सीएमाच्या बंगल्यार आहा. सीएमाच्या बंगल्यार चर्चिल आलेमांव आतां पावला. तो हे दिसांनी फिश धरून वा सी फेरर धरून हांचो विशय सीएमा कडेन हाडीत आसता. जशे अलेक्स रेजिनाल्ड येतात डेली सीएमाक मेळपा ह्या विशयाचेर, तशें चर्चिल बाबू येता. फिशरीज मिनिस्टर हांगासर येयला. क्लेफासियो डायस, बाबाशान म्हाका दिसता एचजीपीडीचे तरी इश्यू आसता, ते शॉपां बी ओपन करपाचे तेंचो इश्यू आसलो, तेजेर मिटींग आसतली. वा सगळ्यांचे प्रेझेन्स पयल्या सगळे नुस्त्या कडेन कनेक्टेड, सो फिशाचेरू मोठे कितें नुस्तें आनी सी फेरर्स अशें म्हाका दिसता. हय, तशेंच आसपाक जाय. म्हणजे ते चारू आमदारांक पळय जाल्यार तेंचे विशय मेनली ते आसपाक जाय. ते वयर गेले आतां मिटिंगेक. सी फेररांचेर कितें सीएमान काल म्हटलेलें मिटींग डिटेल जाल्या, पण ते स्वता डिसिजन घेवंक शकना. केंद्रा कडच्यानूय तितलो सपोर्ट मेळपाक जाय, तेजें डिसिजन रोखडेंच सांगता म्हटलेलें. युनिव्हर्सिटीचेर आमी जेन्ना सीएमाक काल विचारलें तेन्ना आयज रिप्लाय करता म्हटलेलें. तो विशय येतलो. तिसरो म्हाका एक आयज चड रिपोर्टर ना, सो म्हाका चड टायम मेळटलो दिसता उलोवपाचो. हांव चडशे पॉयंट कवर करपाक सोदतां.
सो तिसरो विषय दोग जाण रिपोर्टर फिल्डार आसात आणि एक आउट ऑफ नेटवर्क कव्हरेज त्याचा टाइम सो त्यांचा टाइम हांव घेता. बिंदास घे. होम क्वॉरंटायन करपाची जे गव्हर्मेंटान होम क्वॉरंटायनाचे घरा जे होम क्वॉरंटायन आहा तेंच्या घरा स्टॅम्प मारपाचे ते जे सरकारान थारायल्ले ते सगळे कडेन चल्ला. पण आमची सिस्टम अशी आहा की आयज एके कडेन स्टॅम्प केला तो आमी पयलो तो येयल्लो 20 तारखे सकाळी असो कितें तरी गोंयान येयल्लो. तेका 8 दिसा उपरांत 6 दिसा उपरांत ते हेल्थवाले घरा कडेन पावले आनी तेंच्यांनी स्टॅम्प मारलो आनीक 14 दिसांचो. आतां लॉकडावन आहात, घरा भायर सर जाय म्हणून तेका प्रॉब्लेम ना की तेजे आनी 6 दिसा वयर आनी 14 दीस वाडले म्हणून. पण आता तो 3 तारखेक क्वॉरंटायन पिरियड गव्हर्मेंटान घालून दिलो, स्टॅम्प मारून तो सोंपलो आणि आयज तेज्या घरा कडेन येवन स्टॅम्प मारला हेंच्यांनी होम क्वॉरंटायन टील आज 6 तारीख काय 7 तारीख आयज 7 तारीख. सो आयज तेज्या घरा कडेन येवन स्टॅम्प मारला होम क्वॉरंटायन टील 3rd ऑफ एप्रील म्हणून. अशी करपा जाय म्हणून काम चल्लां हांगासर. थोडे कडेन सारके ते तकली वापरून काम चलना. दुसरे कम्युनिटी सर्वे ओके कम्युनिटी सर्वे तेजेर काल सीएम उलयलो कम्युनिटी सर्वे करतले कोविडा खातीर घरा घरांनी वचून ते हेल्था विशीं क्वेश्चनार तयार हेल्था विशीं लोकांक विचारतले. सिम्टम्स कितें दिसताले तेंकां मागीर ते फुडें धाडून तेंची सॅम्पलां टेस्ट करची पडटली. पयलीं तेंच्यांनी डेट्स थारायल्यो आनी 10 तारखेच्यान वा 11 तारखेच्यान सुरू जातले म्हटलें. मागीर तेंकां कळ्ळें की मदीं गूड फ्रायडे आनी इस्टर येता. ब्रिफींग घेवन 10 मिनटां भितर सीएमाचो ट्वीट येयलो की डेट चेंज जाली. ह्या गूड फ्रायडे आनी इस्टराक लागून आमी आतां 13 तारखेच्यान स्टार्ट करता. बरोबर. आनी त्या खातीर ते सुमार 6-7 हजार सुमार गव्हर्मेंट सर्वंट इन्वॉल्व करून घेता. ते कशें कितें मॅनेज करतले कोण गव्हर्मेंट सर्वंट म्हटलें म्हणटकूच तेंची मनाची तयारी करून अशें फिल्डार आयच्या परिस्थितीन तेंकां फिल्डार घरा घरांनी धाडपाक कितले कशें मॅनेज करतले आनी 3 दिसांनी कसो तो सर्वे करतले हांव कांय इमेजीन करूं शकना शक्य आहा काय कितें. पण तेंच्यांनी करतले म्हटलां. पळोवया ते 3 दिसां म्हणजे 13, 14, 15, 16 तारखेक कळटलें आमकां की सक्सेसफूल जालें की ना तें. दुसरे आनी एक प्रॉब्लेम जाता खुबशे जे जाणटे आहा जे तेंकां म्हयन्या एकदां डॉक्टरा कडेन वयचेच पडटा आनी ते प्रायमरी हेल्थ सेंटरान अशें गव्हर्मेंटाची जी सेंटरां आहा थंय वचून चॅक करता जाल्यार थोडे प्रायवेटान चडशे आमकां बंद दिसले. प्रायवेट प्रॅक्टिशनर आहा ते जे गव्हर्मेंटान सुद्दां वयताले तेंकां प्रॉब्लेम फेस जाला. गव्हर्मेंटा कडल्यान एक डायरेक्शन येता कितें कितें करपाक जाय. हांवें डायरेक्टराक कॉन्टॅक्ट केलो बाबा PSCचे बी कितें जाल्यार ऑल एमर्जन्सी सर्विसीस आर ऑन म्हणटा ते. पण ते आमचे जे जाणटे आहा जे म्हयन्या एकदां वचून म्हयन्याभराची वखदां हाडटा आनी मागीर परत दुसऱ्या म्हयन्या एकदां चॅकअप करून घेता. अशे पेशंट खुबशे जाण PSCनी बी वयता तेंचो म्हयन्याच्या वखदाचो कोटा सोंपलो. तशें आमकां आयकोपाक गेलें की तेंकां चॅक करनासतना तीच वखदां कंटिन्यू वा दुसरी 1-2 चेंजीस करून चॅक करनासतना दिले. सो ते अशे बरे मनान घरा कडेन येवना जाणटेले. तेंकां ते दोतोरान तपासल्या शिवाय आनी ती दोतोरान एकदां तपासूं जाय आनी तीच वखदां कंटिन्यू केल्या जाता. पण तपासपाक जाय अशें तेंकां मनाचें समाधान जावपाक जाय. मनाचें समाधान जावपाक जाय. सो अश्यो खुबशे गजाली आमकां येयला की हेल्थ आनी अशें की एक आनी केस पयली तिका प्रॉब्लेम एक नवीन प्रॉब्लेम स्टार्ट जाल्लो कितें तरी. सो तेका दोतोरान तपासपाकूच जाय आसली. पण दोतोरान फक्त आयकोन घेतलें आनी सेक्युरिटी कडेन भायर गुळयो धाडून दिले. आपूण म्हणजे असले प्रकार जे लोकांक आवडना ते मोठे उमेदीन हॉस्पिटला कडेन वयता आनी स्पेशली गव्हर्मेंट हॉस्पिटला कडेन वयता की ते तेंच्यान चड बरे तरेन पळोवंक जाय म्हणून. दुसरी आनी आतां गोंयभर जे खूब लोक भायर सरून लोकांक हेल्प करता. आनी तितून आनी एक बरी गजाल सांगपाची म्हटल्यार फॉमेंतो रिसोर्सीस जितून सिदादे येयले. मागीर सिदादे चलोवपी ताजाचे हॉटेल जॉयंटली तेंच्यांनी कालच्यान फूड सप्लाय करपाचें स्टार्ट. सिदादाचें किचन तेंच्यांनी स्टार्ट केलां. सुमार दिसाक ते 1000 जेवणां कालच्यान भायर काडटा आनी ते वेगवेगळ्या जाग्यांचेर डिस्ट्रिब्यूट करता. आमी काल कवर करपाक गेल्ले तेन्ना 1000 भर जे नॉन गोवन आहा तेंकां खंय फेसिलिटी तयार करून दवरला. तेंकां जेवण दिवपाचें काम जालें आनी बरे पद्दतीन पॅक करून अशें कितें कम्युनिटी किचनान कशें आहा तें करपाक जाय म्हणून म्हणजे वेळ वचपाक जाय. तेंचे रांदप आमी पळयलां की व्हडल्या तोपान रांदप हाडून ते तेंच्या आयदनान घालप. एक सिदादान केलें ते बरे पद्दतीन केलें. बरे पॅक करून जेवण सिस्टमॅटीक प्रत्येकाक वेगळे पॅकेट दिवन सिस्टमॅटीक वांटपाचो प्रकार आमी पळयलो. आमी काल कवर केल्ले तेंकां. सो जाले चडशे इश्यूज हांवें कवर केले. वेळय सोंपलो सारको. मुकेश कुमार आसा कारण पुलिसेच्या लेवलाचेर म्हाका दिसता दीस जशे वतात तश्यो बऱ्योच गजाली
जावपाक लागल्यात. So Mukesh, what is the update on police front, and what do you think is there in store for all of us for next 10 days? प्रमोद, मैं पुलिस के इनिशिएटिव एक्शन के बारे में बात करूं उससे पहले मैं एक थोड़ा सा टाइम है इसलिए लौकिक ने जो एक बात इतना भी कही है टाइम उसमें नहीं। मैं ऐड ऑन करना चाहता है। नहीं, रिलेवेंट पोर्शन है। लौकिक ने कहा कि अभी जो हेल्थ सर्वे की बात चल रही है गोवा में उसको लेकर के कंसर्न्स ज्यादा है, होप कम है। तो आज मैं नेशनल चैनल से देखा था तो राजस्थान के भीलवाड़ा जिला है, वहां का एक एग्जाम्पल दिया गया कि वहां पे जैसे ही 6-7 केस सामने आए, लॉकडाउन तो किया ही गया उस एरिया को, लेकिन 26 लाख लोगों का वहां सर्वे किया गया। सर्वे डजंट मीन, आई डोंट नो कि गोवा में अभी क्या मॉडल अपनाया जाएगा, लेकिन भीलवाड़ा मॉडल की तारीफ अभी देश भर में हो रही है, जहां पे कि 26 लाख लोगों को संपर्क किया गया और उनके हेल्थ के बारे में जानकारी ली गई इस छोटे से समय में। तो एक काफी अच्छा इनिशिएटिव माना गया वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का और इसकी तारीफ हो रही है। तो इसलिए हमें कंसर्न होने की जरूरत नहीं है। गोवा सरकार निश्चित तौर पे अगर कुछ करने जा रही है तो उनका रिसर्च किया गया होगा और भीलवाड़ा मॉडल जो है उसकी बात की जा रही है। सेंटर से भी बेसिक जो एसओपीस होते हैं ऐसे एक्सरसाइज के, वो एसओपीस फिक्स करके स्टेट गवर्नमेंट को आते हैं, बिकॉज फ्रॉम सेंटर टू स्टेट्स अभी वो एक ही प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं इन सब प्रोसीजर्स के लिए, वो मेडिसिन हो या सर्वे हो, टेस्टिंग हो। उन्होंने एक बात कंसिस्टेंटली कही है कि जो प्रोटोकॉल होता है वो सभी जगह पे एक ही होना चाहिए, क्योंकि अगर वैसे होगा तो ही एक रियलिस्टिक पिक्चर, नेशन वाइड रियलिस्टिक पिक्चर सामने आ सकेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, और इसका एग्जाम्पल है कि एक 26 लाख पॉपुलेशन पे टेस्ट किया गया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि गोवा में भी ये सक्सेसफुल रहेगा। अब बात करते हैं पुलिस की। प्रमोद, लगातार हम बात कर रहे हैं कि साउथ गोवा में लोगों के द्वारा लॉकडाउन वायलेशन का केसेस प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हम ऑलमोस्ट, मैं एवरी डे में जो डाटा देता हूँ, आज 5500 को क्रॉस कर गया, जिसमें 5400 सिर्फ साउथ गोवा के हैं। और पुलिस जो कार्रवाई कर रही है, लोगों को जरूरत होता है तो ये आपका डेली हो रहा है। आप टीवी पे आते हो और बोलते हो कि साउथ गोवा के लोगों ने इतना वायलेशन किया। आई थिंक ये स्ट्रेट अवे चौथा या पांचवा दिन है जब साउथ गोवा के लोगों के वायलेशन से सामने आ रहे हैं, और क्यों हो रहे हैं बिल्कुल। और मैं चल रहा, पुलिस जो है, मैं बता रहा हूँ कि करीब 10 लाख रुपए फाइन कलेक्शन हुआ है, उसमें 9.5 लाख रुपए साउथ गोवा का कलेक्शन है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा स्केल है। एक दिन में 40 व्हीकल सीज किए गए हैं, वास्को पुलिस ने सिर्फ किया है। फिर भी अब इतना एक्शन लिया जा रहा है, इसका मतलब है कि वहाँ वायलेशन हो रहे हैं। अब क्यों हो रहे हैं तो साउथ गोवा के लोगों को ही समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। कि ये वायलेशन मत करो, घर में ठहरो, मत करो, फिर भी ये वायलेशन हो रहे हैं। और ये थोड़े नहीं हो रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि 300-400 वायलेशन पर डे हो रहे हैं साउथ गोवा में, हो रहे हैं और एक्शन भी लिया जा रहा है। फिर भी जो है, अगर ऐसा बढ़ रहा है तो निश्चित ही चिंता का विषय है। और बात करें नॉर्थ गोवा के, नॉर्थ गोवा में वायलेशन कम है। उसके अलावा नॉर्थ गोवा पुलिस की जो इनिशिएटिव है उसमें देखा गया है कि वालपोई, बिचोलिम जो ग्रामीण इलाका है, विलेज एरिया है, वहां पर पुलिस का मार्च हो रहा है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कह लें या लॉ एंड ऑर्डर को ट्रैक करने की बात कर रहे हैं, ये ऐसा ही मार्च मापसा में भी किया गया है। तो पुलिस अपना काम हर तरीके से कर रही है। निश्चित तौर पे साउथ गोवा में एक जर्नलिस्ट के हैसियत से और गोवा में रह रहे लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि वायलेशंस पे नजर करें। अब थोड़े दिन की बात है, लॉकडाउन का पीरियड अब बहुत कम बचा है। कम से कम इतने दिन अगर हम अपने आप पे संयम कर लें, अपने आप को रिस्ट्रेन कर लें, तो निश्चित तौर पे यह फायदा हमें ही होगा, समाज को नहीं होगा। थैंक्स अ लॉट मुकेश। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो इंसिडेंट हुआ था पिछले हफ्ते, कि किसी ने इंफॉर्मेशन देने के लिए फोन किया था और उसके बाद वो इंफॉर्मेशन लीक होके उस आदमी को धमकी गई थी, असॉल्ट भी करने की कोशिश हुई थी, तो उस हिसाब से गोवा पुलिस ने कुछ टाइटन किया है क्या? क्योंकि अल्टीमेटली ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है वो इन दिनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ओके, वायलेशंस हो रहे हैं, लेकिन अगर कोई नागरिक अगर सामने आके उन वायलेशंस को रोकने के लिए इंफॉर्मेशन देता है या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन देता है अबाउट सस्पेक्टेड कोविड पेशेंट्स हु आर नॉट home quarantining themselves or who have gone to suspect areas and have come back,
आई थिंक उनकी सिक्योरिटी का जिम्मा जो है वो भी एज एन एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस के ऊपर है। सो उस हिसाब से सीरियसनेस का लेवल क्या है और क्या कर रही है पुलिस? इसमें दो एंगल है प्रमोद। एक तो है कि अगर कोई इन्फॉर्मर पुलिस को इन्फॉर्म करती है या 104 को कंसल्ट करती है, तो उनकी आइडेंटिटी को छुपाना जिस भी अथॉरिटी के पास से इंफॉर्मेशन आता है उसकी जिम्मेदारी है। तो अगर ये आइडेंटिटी रिवील हुई तो निश्चित तौर पे ये अथॉरिटी की तरफ से लेफ्ट से इस बारे में गंभीरता से विचार करना होगा। लेकिन दूसरी तरफ देखें कि अगर सामान्य मारपीट की घटनाएं होती है तो पुलिस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस रजिस्टर करके मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। लेकिन इस मामले में आप देखेंगे कि 2 एफआईआर दर्ज हुआ, 10 लोगों को बुक किया गया, 8 को अरेस्ट किया गया और 2 जो माइनर थे उसको अपना घर भेजा गया। तो चाहती पुलिस तो इसे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मान करके और उस तरीके से रफा दफा किया जा सकता था। लेकिन इस मामले में पुलिस ने पूरी गंभीरता से लिया है और एफआईआर रजिस्टर किया है और जो फॉलो अप कानूनी प्रक्रिया होगी उसको फॉलो किया जाएगा। Thanks a lot, Mukesh. We'll come back to you if you require. Stay on. Vikram असा वास्को सावन. विक्रम किती दिसता परिस्थिती वास्कोची अपडेट्स किती आहात? अनेक म्हाका अशेंय कळ्ळां की there are many people who are watching this program. They are getting in touch with you to express their problems, issues. So what are those issues from Vasco? आज कितें? सर फर्स्ट म्हणटा ते आमच्या प्रोग्रामाक जायतो बरो रिस्पॉन्स मेळटा. जायते लोक पर्सनली म्हाका फोन करून आपले कितें इश्यूज आहा ते डिस्कस करपाक सांगता. बट टुडे हे सगळे सोडून फर्स्ट टॉपिक हांव येता आतां मुकेशान सांगिल्ल्या भशेन साऊथ गोवा देर आर मेनी वायलेशन तो म्हणटा. मुकेश म्हणटालो साऊथ गोवा चड वायलेशन्स तेन्ना तूं हांसतालो. तू रागान हांसतालो काय उत्तर दिवपाक हांसतालो म्हाका खबर ना. आतां पळोवया. ना सर एक्चुअली हांगा कशें आसा वास्को पुलिसान सगळें ट्राय केलें. वास्को पुलिसान पयलीं अनाउन्समेंट सिस्टम केली, बॅरिकेडिंग सिस्टम केली, कांतारां म्हणली, सगळें केलें. आतां वास्को पुलिसान सर आतां एक नवें हें काडलां, आयडिया काडल्या. म्हणजे कालच्यान तांच्यांनी कितें केलें, एनीबडी हू इज रोमिंग एमलेसली आसा पळय ताका ते बॅरिकेडाचेर हाडयता. इफ हॅज गॉट अ व्हॅलीड रिजन जाल्यार ताका ते सोडटा. सपोज ताचें रिजन व्हॅलीड ना जाल्यार ते कितें करता, ताका सेक्शन 188 आनी 269 ताका हें बूक करता. ताका सोडून जातकच ताची बायक जी आसा 1 म्हयने ते अटॅच करता आणि अटॅच करतकर ती बायक तांकां परत 1 म्हयन्यान कोर्टांतले थ्रू काडची पडटली. सो कोणाकूय जरी बेश्टे जे कोण भोंवता इट इज बट अंडरस्टूड की तांची बायक एटलिस्ट 1 म्हयन्या खातीर वास्को पुलीस स्टेशनाचेर आसतली आणि तांकां जेन्ना गरज खऱ्यांनी आसतली तांचे कडेन ती बायक आसची ना. दिस इज पॉयंट नंबर 1. ते बरोबर, पण आज 40 बायक्स धरल्यो. अशी कितली बायक व्हरून पुलीस स्टेशनाचेर दवरपाच्यो? ना सद्याक सर आता कितें जाता आमचे ते वायट म्हणना, करपाची गरज आसा, पण लोकांकय मातशें तकल्यांक उजवाड पडपा जाय न्ही. सर पर्सनली जेन्ना हांव थंय हे व्हिडिओ काडटालो आय वॉज एट वन पर्टिक्युलर बॅरिकेड आणि म्हजे मुखार PI निलेश राणे आशिल्लो. म्हणजे आय हॅव पर्सनली सीन इट. इट इज नॉट की कोणें सांगला म्हाका. एक दादलो सर 2 भुरग्यांक घेवन, एक धाकटें चली फुडल्यान आनी एक धाकटो भुरगो फाटल्यान घेवन तो फुडें वतालो. ताका पुलिसान हाडयलो. ताणें बिफोर द पुलीस कुड आस्क हिम एनीथिंग तो डिफेन्सिव्ह जालो आनी सांगपाक लागलो आमच्या भुरग्यांक जेवण घालपाक जाय, कोण ना घरान, आमी ताका घेवन वता. सो पुलीस टोल्ड हिम की बाबा पळय आपूण तुका हांगा काय मारपाक आनी त्रास करपाक लागून आनी तुवें भुरग्यांक जावं प्रेग्नंट लेडीक जावं कोणाक जाणट्यांक घेवन तुवें भायर सरपाची नॉट यूज देम एज एन एक्सक्यूज टू रोम इन द सिटी. पुलिसान तांकां स्वता सर पुलिसान PI हांवें पळयलां आपले हातूंतल्यान गाडयेंतल्यान काडून तांकां दोनूय भुरग्यांक मास्कां दिलीं. सर तांच्या भुरग्यां कडेन मास्कय नाशिल्लें. आतां हांगा वास्कोन कितें जालां, वी हॅव गॉट सो मेनी पीपल हू वॉन्ट टू गो आउट. एक फिक्स्ड आयडिया तांचे कडेन धाकटी सॅनिटायझरची बाटली घेवन भोंवता सर बॉल्सान. पुलिसान हाडयलो सॅनिटायझर काबार जालो फार्मासीन वता. असली सर आमची वास्को हालत आसा. आनी तुमची वास्को सॅनिटायझर अवेलेबल आसा फार्मासी कितले? आमकां काय मेळना हांगा. पणजे मेळना, पर्वरी मेळना, फोंड्याय मेळटाले. म्हाका डावट आसा ना केशाके मेळटा. वास्को अवेलेबल आसा सारखे सॅनिटायझर? वास्कोन फार्मसी स्टॉक सगळो बरो आसा. बट दीस पीपल हू आर गोईंग आउट whether they are buying sanitizer or no is a different question sir. they are only using the excuse काय तुमकां आनी भायर सरपाक. आनी जालां कितें हांगा सगळें सिस्टमॅटीक आसतना सुद्दां लोक जायते भायर सरता. पुलीस एकदम बरो प्रयत्न करता. कालच्यान ती नवी सिस्टम तांच्यांनी हें केलां. एज फार एज दी हेल्थ आयज सगळे चडशे हेल्थाचे उलयल्या म्हणटकर एक अपडेट हांव वास्कोच्यान दिवंक सोदतां हेल्थाची की गोवा जी नेव्ही आसा तांच्यांनी काल एक प्रेस रिलीज केलां की दे आर डॉनियर फ्लायट जे आसा रातचे ऑन अ शॉर्ट नोटीस दे हॅव लेफ्ट फॉर पुना
आणि पुन्हा वचून सर तांच्यांनी डॉक्टर हिंगे म्हणटा ताका अलॉंग विथ 2000 कोरोना व्हायरस टेस्ट किट्स ते परते घेऊन आयल्या. अँड दे आर सेइंग दॅट एज पर देअर इन्फॉर्मेशन की हे जे हाडल्या दॅट डॉक्टर जो कोण आसा ही सपोज टू बी ट्रेनिंग ही फ्रॉम द नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरोलॉजी, म्हणजे तो हांगा येवन मायक्रोबायोलॉजिस्टाक जे व्हायरोलॉजी लॅब आसा JMC तांकां खंय तो ट्रेनिंग दितलो. हे सोडल्यार सर आतां दुसरी आनीक गजाल म्हणजे ती वास्कोन जायते लोक जे आसा सर आतां ह्या दिसांनी कितें जालां बिकॉज वी आर पोर्ट टाउन एक इश्यू असो आयला की भाड्यांच्या रुमांचो. गव्हर्नमेंटान खंय तरी सांगलां की थोड्या लोकांनी जाता जाल्यार भाडें घेवप ना. आतां हांगा कितें आसा जायते लोक जे आसा बिकॉज वी हॅव अ पोर्ट पीपल आर कमिंग फ्रॉम आउटसायड, म्हणजे कोण युपीच्यान कोण बिहाराच्यान कोण मजदूर म्हणजे असे जायते लोक हांगा आसता आणि थोड्या लोकांचे पोट सर भाड्याचेरूच चलता. म्हणजे घरान समज ताजे कडेन 5 रुमां आसा जाल्यार एक रूम तो भाड्याक दिता आनी तातूंत तो जगता. आतां हांगा कितें जालां सर वेन दे हॅव अनाउन्स्ड भाडें घेवप ना थंय मातसो एक बोवाळ जाला की आमी समज भाडें घेना जाल्यार आमी जगपाचें कशें. म्हणजे थोड्या लोकांचे फक्त पोट चलता तें भाड्याचेरूच. तांचें म्हणणें आसा की कोणें जरी फ्लॅट दिला म्हणजे घर ताजें सेपरेट आनी रूम ताणें सेपरेट भाड्याक दिला ताका तें एप्लिकेबल करप. पूण जो मनीस घरान रावन आपल्याच घराचे 1-2 रूम दिता आणि ताजेर जरी तो जगता एस्पेशली इफ इज अ सिनियर सिटीजन आणि तांचे समज जेवण ताजेर चलता तर तांच्यांनी एक रिक्वेस्ट केला की गव्हर्नमेंटान ताजेर एक मातशें कितें तरी एक वर्कआउट करचें म्हणून. सेकंडली सर आयज हांगा कितें जालां पायलट जे आशिल्ले म्हणजे जायते लोकां कडेन हांगा सर्वीस ना म्हणटकच पीपल वर युजींग द पायलट म्हणजे मोटरसायकल पायलट जे आसता दे वर टेकिंग अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम सडा टू वास्को मागीर हार्बर. आतां तांकां तांचे एक असोसिएशन आसा सर तांच्यांनी आयज दे केम ऑन द रोड अँड दे स्पोक टू द मिडिया. तांचें म्हणणें आसा की सीएमान उलो दिलो आमी तांकां सपोर्ट केलो पूण आतां आमचें चलता तें हँड टू माउथ. आमी आयज जोडटा आमी आयज खाता. आयज समज आमी जोडिना आमचे कडेन व्हडलें सेविंग काय आसना. आतां समज आमी शिकूय जरी पडले आमकां फुडां लागता आमकां पयशे सुद्दां आसचे ना. सो आमकां एक कशें तरी सीएमान एटलिस्ट बिकॉज हे पायलट जे आसा बिसायड्स गोवा आणि खंयचेच पार्टान इंडियाचे ते खंय अवेलेबल ना. तांकां सूट दिवची म्हणून. हय तांकां एक रिलीफ दिवची सो दॅट एटलिस्ट दे कॅन कॅरी पीपल अरावंड तांचे कितें पोट चलचें कळ्ळें तुका. आनी सर आतां जालां कितें हांगा व्हेजिटेबलाचे जे तुमी आतां डिस्कस करताले तशें हांगाय थोडे व्हेजिटेबल आसा सर पूण जालां कितें पीपल हॅव गॉट 2 ऑप्शन्स. हॉर्टिकल्चरान लोकांक सवाय भाजी मेळटा पूण केन्ना जाता कितें ताजें सामान पावता म्हणसर काबार जाता जावं सकाळीं वचून ते लायनीक रावून तांकां जी भाजी मेळटा ते घेवन येता. तांकां समज ते ऑप्शन चुकलें जाल्यार तांच्यांनी जे भायर भाजी विकता तांच्यांनी ते डबल टिबल रिटर्न घेवचें पडटा. सो देर इज नो मिड ऑप्शन. आयदर यू हॅव टू गो टू द हॉर्टिकल्चर इन द मॉर्निंग वेट इन द क्यू तुका मेळ्ळें जाल्यार तुजें नशीब सवाय मेळ्ळें तुवें घेवपाचें ना जाल्यार तुवें भायर जे कोण विकता ताजे कडेन 70 रुपया बटाटे 80 रुपया बटाट्यान तुवें घेवपाचें. कित्याक हॉर्टिकल्चरान म्हाका दिसता 30 ते 35 रुपया कितें समज रेट चलता. सो देर इज अ लॉट ऑफ ह्यूज डिफरन्स. सो लोकांनी आतां मागणी केल्या की जेन्ना सगळें सुरळीत जाल्लें आसा लोकांनी सांगलां की म्युन्सिपाल्टीन एक इनिशिएटीव्ह घेवचो. म्युन्सिपाल्टीचे इन्स्पेक्टर जे आसा ते मार्केटान दवरचे. पुलीस फोर्स एक लावची. सीआरपीएफ इज ऑलरेडी प्रेझेंट आणि मार्केट जरी ओपन जायत so there will be no scope where either if you don't go to the horticulture at least you can buy in the market. There will be no hike up in the price of vegetables. प्राइस रेग्युलेट करचो. हय प्राइस बेसिकली रेग्युलेट करचो कित्याक थोडे जाग्यार कितें आसता सर हॉर्टिकल्चरा कडेन मनीस पावना आनी पावलो जाल्यार ताका सामान मेळना. सो दॅट इज वन इश्यू. पॉयंट तेका आतां थँक्स विक्रम. हांव लोकांक इतलेंच सांगता आज मडगांव म्हापशां बिकॉज आमचे दोनूय रिपोर्टर फिल्डार आसा दे आर कवरींग सम इश्यूज. त्या खातीर ते ना दे आर नॉट इन अ नेटवर्क एरिया. काल तुमी पयलें विवेक फोंड्या आशिल्लो ही वॉज कवरींग अ स्टोरी बट तरी तो लायव्ह आयलो बिकॉज ही हॅड गुड नेटवर्क. सो मडगांव म्हापसा वील जॉइन यू टुमॉरो विथ दियर अपडेट्स. बट आज तुमी ह्यो ज्यो अपडेट्स आयकल्यो फ्रॉम चीफ मिनिस्टर टू फार्मरांचो इश्यू ऑफ हॉर्टिकल्चर टू क्रायम आणि वास्कोचे जेन्ना वास्कोची लोक म्हणटा तेन्ना फक्त वास्कोची लोक न्ही जाल्यार गोंयकारांची मेंटॅलिटी कितें आसता आनी ते रस्त्यार कशे भायर सरतात हेंय आयकलें. सो हातूंतल्यान बोध घेवचो इतलेंच मागता आनी थांबता. परत आमी येतले विथ ऑल दीज अपडेट्स टुमॉरो. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.